John chapter 10 verse 10. चोर येता फकत चोरूंक, जिवीश मारूंक आनी बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतोंच्या मापान ते मेळो म्हूण. John chapter 14 verse 6. जेसून ताका जाप दिली, हांवूच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. John chapter 6 verse 35. जेसून तांकां सांगले, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. John chapter 8 verse 12. जेसून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना. John chapter 15 verse 5. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेच फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. Psalm chapter 100. पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान सरीसपरा गितां गाया. आनंदान सरीसपराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सरीसपोर एकलोसो देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान, ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सरीसपोर बरो, ससनाक तगता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण.